नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन. हालीसर आमी पळयले की गोंयचे कितलेशेच राजकारणी लंडन गेले आणि मेळपाक त्या गोंयकारांक जे लंडन रावता आणि त्या समाजान म्हत्वाची भुमिका बजयता. आमी हेंय जाणा की गोवन डायस्पोरा आसा तांचो गोंयचेर प्रभाव खूब आसा आणि खास करून जेन्ना इलेक्शन्स जाता तेन्ना आमकां कळटा की तांचो प्रभाव अजून म्हणसर आसा. ते कितें म्हणटा ते गोंयान तेजो आवाज हांगा घुमता. आमी पहिले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जेन्ना फॉर्म जाल्लो तेन्ना गोवन डायस्पोरान तांकां नेटान सपोर्ट केल्लो आनी दॅट वॉज वन ऑफ द रिजन जाका लागून तो पक्ष फळाक आयिल्लो आणि तेजे नंतर कितें जालें तें आतां सद्या उलोवनय. आमचे बरोबर सद्या दोन असे पॅनलिस्ट आसा जे आमचे कडेन आयले आसा लंडनच्यान. ते जोडटले ऑनलायन, कारण हांगच्यान जेन्ना पॉलिटिशियन थंय वता तेन्ना आमी चिंतलें की थंय आशिल्ल्या गोंयकारांक विचारचें की तुमकां कितें फील जाता तें. सो आमचे बरोबर आसा लिना त्रावासो. लिना त्रावासो एक्चुअली शी इज ओरिजिनली फ्रॉम मर्मगांव आनी तांचे आमी वळख करून दिता. खुबशे जाणांक खबर आसतलें, पूण she was active member of active Congress member, block president of Marmagaon constituency earlier, worked as a national level master coach for Jawaharlal Nehru Leadership Institute, affiliated in training Congress workers in leadership development and booth level training, contested council elections, and she also was instrumental in getting Kalwaz and Sankalp Amonkar in the power. She moved to UK in 2016 and since then she is active in UK politics, offered ticket to council elections by UK Conservative but preferred working in the field and supported Conservative candidates for the first time, getting political change and record break of Labour Party. She right now she's in the field and right now ती आमचे कडे आसा. she is talking to us from London. and आमचे बरोबर आसा एडमंड वाज. एडमंड वाज बाब is from Santa Cruz constituency, आमची नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी फ्रॉम पेंजीम. सेंटाक्रूज सद्या गाजता. आज सकाळी बाबूश मोन्सेरात ऑफिस पळोवन आयल्लो आसा, ताका लागून सांताक्रूजचे राजकारणूय बी मातशें तापतलें. सो येवकार तुमकां दोगांकूय. टू स्टार्ट वीथ आय लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन टू लिना. हाऊ डू यू फील? येस, आमचे सगळे जाण येवन गेले. कोणाक मेळ्ळे तुमी ती पयलीं सांगा. सगळ्यात पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा रुपेशान आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली आयज लायव्ह येवन गोंयच्या पॉलिटिक्साचेर उलोवपाक. आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा अमित पालयेकराक, जाणें म्हाका इंट्रोड्यूस केलें रुपेशा कडेन आनी म्हणून आज ही आमकां संदी मेळ्ळी आसा गोंयकाराचे वतीन रुपेशा कडेन उलोवपाक. जशें हांवें सांगलां की हांवें एक व्हिडिओय केला की आमकां बरें दिसता जेन्ना आमची लिडरशीप, गोंयची लिडरशीप जेन्ना हांगा UK येता आमकां मेळपाक, आमकां भेट दिवपाक, आमकां खरेंच बरें दिसता. आतां आमची भेट जाली युरी कडेन, एल्टना कडेन, जे काँग्रेसचे ऑपोजिशन लिडर आनी MLA आसा. तशेंच आमची भेट जाली अमित पालयेकर, जो फाटले कांय 8 दिसांचे पयलीं हांगा आयिल्लो, UK आयिल्लो. आनी सगळ्यात पयलीं म्हाजी भेट जाली म्हणल्यार विजय सरदेसाय कडेन, जो गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आसा. सो आमकां बरी खूश भोगली तांचे कडेन उलोवपाक. ज्यो घडामोडी गोंयान घडटा पॉलिटिक्सा वयर ताचे बद्दल उलोवपाक आनी आमचे जे व्ह्यूज आसा तांचे मुखार मांडपाक आमकां खूब खोस भोगली. सो वॉट वॉज युअर इंटरेक्शन? कितें सांगलें तुमी तांकां? इन नटशेल सांगा. कितें एडवायस दिलो तांकां? बेसिकली म्हणल्यार जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना हांव सदांच म्हणटा, हांव एक्चुअली 98 काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आनी ऑफिस बेररूय आशिल्लें. हांव मुर्मुगांव ब्लॉकाचे प्रेसिडेंट आशिल्लें. मागीर नॅशनल, तुवें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिलां म्हाजें आनी हांव परतें रिपीट करना. नॅशनल लेवलाचेरूय हांव बूथ ट्रेनिंगाक आनी लिडरशीप डेव्हलपमेंट ट्रेनिंगाक काँग्रेस पक्षाचे बरोबर भरपूर काम केल्लें आसा. आनी तेका लागून म्हाका दिसता की गोंयांत एक असो सेक्युलर सरकार आसपाक जाय, सेक्युलर गव्हर्मेंट आसपाक जाय म्हणून. कित्याक सेक्युलर गव्हर्मेंट असलें जाल्यार सगळ्या लोकांक आपले ज्यो विचार आसा ते खोलायेन मांडपाक एक संदी मेळटा.
आणि तेका लागून आणि चडशे आमचे जे गोंयकार आसा ते सेक्युलर विचाराचे लोक आसा आणि तेका लागून सेक्युलर सरकार जर आयलो जाल्यार बरे आमकां उमेद भोगता आणि तेकाच लागून माझी जी त्यांच्याकडे एक विचार आम्ही जे मांडले आमच्या गोंयकाराच्या वतींतल्यान की तुम्ही एक अलायन्स घडचे, मजबूत अलायन्स घडचे, जेणे करून की सेक्युलर वोटांचो स्प्लिट जावपाक ना. नाजाल्यार एकाचे विरोधान जर 10 जाण कॅन्डिडेट उबे रावले जाल्यार सेक्युलर वोट फुटतले आणि आमकां जो पक्ष नाका आणि ज्या पक्षाच्या विरोधान आम्ही हे सगळे तयारी करता उपरांत तांकांच विजय मेळटलो. तेका लागून माझो विचार तांकां आशिल्लो की तुमी एक सेक्युलर फोर्स करचो आणि फुडले सो बेसिकली येवचे आसा इलेक्शनाक ऑपोजिशन अलायन्स करचे आणि फुडें वचचे. हय अलायन्स ऑपोजिशन म्हणजे सेक्युलर माइंडेड जे पार्टीज आसात आणि एकठांय जावचे अशें ओके आमचो एक एडवायस आशिल्लो तांकां. ओके आमी एडवन बाबाक विचारया. हाव आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? ते वेदर कशें All, आसात? कोण कोण all मेळ्ळो good to तुका? best. Personally, me all म्हणतात म्हाका about Amit because I am from Sandhurst constituency. I was more concerned about my constituency. मात हांव एल्टन बाबाक and युरी बाबाक गोवा द्याक मेवला. So personally, they might not know me, but उलोवप जालें. So what are the intentions of this and that? But they were happy. I was happy the way they responded. आता फुडें कितें जातलें, how really it's going to be on the ground. It's a difficult situation to predict at the moment. Yeah, they complete. Everyone going in their Congress is going on their way path. Go about we are going on way path. But आमकां जाय सगळे एकठांय येयल्ले. Yuri and Alton said that we want the alliance. So we are hoping that the best outcome should be there. Alliance झाल्याबरोबर. नाजाल्यार is going to be the same back again. विजय मेळ्ळो काय ना तुमकां? Vijay मेवना ना. Vijay मेवना. Vijay is ओके just out of our reach. Like Vijayak मेवना, but Alton, Yuri आणि अमित हे तिघ जाणांक मेवन गेला. अमित विजय मेवना. ओके आय जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टँड तुमचे कडल्यान की हे Yes. जे येता पळय पॉलिटिशियन्स आणि इंटरेक्ट करता, Yes. डू यू Yes. फील गुड अबाउट इट ऑर डू यू फील की दीस पीपल कम एवरीवन इन्क्लुडिंग विरेश बोरकर ऑल्सो कम वेन देर आर इलेक्शन्स नियर बाय और दे शुड कम मोर ऑफन अँड मीट यू? They come more at the election time. ते आपापणाची पोळी भाजून येता. That's quite obvious because around the 5 years term, they हुंय पावना. Amit has been here in UK for I think so for the last two years. येत आहा तो गोवाड्याक. We have our own constituency people who are organizing it, Giuliani, Kelly. So he's always there, the chief guest with us for the last 2 years. And he's been interacting, he's been moving around. बहुत सगळा मेवता हिंगा जावता तिंगा जावता. So he meets around, he moves around. And Elton, I don't know if they have come on the person. Elton बाबान सांगला की आपण आधी येयल्लो when you were not an MLA. So तेन्ना येयल्लो आयकलें तेजे interview last time. But after 5 years gap, if he has never visited UK for as a politician, that means that he has come for a reason. आतां ते येयला 5 वर्सांक तो येवंक ना as a politician. And तो म्हणटा आपण बेस्ट MLA नासतना येयल्लो. So 5 years you didn't bother to visit UK. If you want to be, आता येवचो पडलो because he needs the support. He needs ओके the support. He needs back home support. Going there, you can see 60-70% of the Goans who are here, Portuguese passport are. They are not eligible to vote. But back home, the families asa, आवय बापूय asa, भुरगीं बाळां थिंगा गोंयांत कोण आसा settle, even they are all Indian passport. They need support. Like how Viresh managed it last time. Viresh manages the RG managed the same way. They yele UK people like overwhelmingly support RG and Tegalanto, Spiritanto yele, but he won. So it's all that way. ये आता येता ते आपणे कामां करपाक आनी एल्टन ही हिमसेल्फ कन्फेस मे बी ही त्या गोडले युकेची गरज नासली आसतली. सो ही सेड 5 years आपण येवंक ना, आपण येयलो बिफोर MLA. सो कुड बी देयर ओन पर्सपेक्टिव्ह. मे बी ही डजंट वॉन्ट टू समथिंग लायक दॅट. अशें कितें जालां जाय. ओके लिनाबाय, क्वेश्चन टू यू नाव. आता तुका दिसता की युकेक आशिल्ले लोक पळय तांचो इन्फ्लुएन्स आसा सद्या गोंयकारांचेर, किंवा तुमी कितें उलयल्लें खंयची पॉलिटिकल पार्टी
तुम्ही इन द सेन्स डायस्पोरा जेन्ना उलयता तेन्ना तेंका यू कॅन डिसायड देअर फेट्स दिसता इट इज जस्ट एन ओपिनियन दॅट यू आर गिविंग एवरी टाइम. ना तशें कांय ना. जशें तुवें म्हटलें की गोवन डायस्पोरा इन्फ्लुएन्स करता म्हणून गोंयच्या पॉलिटिक्साचेर, आनी हे 100%. कित्याक आमी आमचो जो लक्ष आसता, आमी सदांच गोंयची पॉलिटिक्स पळयता आनी आमचो एक एक्टीव रोल गोंयच्या पॉलिटिक्सान आसा. आमी चडशे युके पॉलिटिक्सान, हे फावटी हांव फर्स्ट टायम युके पॉलिटिक्सान व्हडलो भाग घेतला हांवें. पूण चडशे आमी सगळे जे घडामोडी गोंया भितर कितें घडटा ताचेरूच आमचो चड लक्ष आसता. आनी आमकां चड इंट्रस्ट आसा गोंयच्या पॉलिटिक्सान. फॉरगेट अबाउट ते गोंयच्या लिडरशिपाक आमचेर इंट्रस्ट आसा काय ना तो दॅट इज असायड. पूण आमकां गोंयकारांक जे युके आसा आमकां चड इंट्रस्ट गोंयच्या पॉलिटिक्सान. आनी आमकां दिसता की बरे पॉलिटिशियन जिखून येवपाक जाय आनी गोंया खातीर, गोंयची राखण करपा खातीर तांणी कितें तरी करपाक जाय म्हणून हो आमचो. आनी आमी सदांच वावुरता आमचो वोकल, आमचो वॉयस जो आसा. हांव सोशल मिडियाचेर आसा, हांव सदांच गोंया खातीर उलयता आनी गोंयकारांचे भितर अवेरनस हाडपाक हांव भरपूर प्रयत्न करता की आमी युनायटेडली भायर सरपाक जाय आनी झगडपाक जाय. कित्याक आमचे गोंया एक 15 वर्साच्या पयलीं जर आमी लक्ष मारीत, आमचे गोंय एक वेगळेच आशिल्ले, भरपूर शांती आशिल्ली आनी तेका लागून वेगवेगळ्या स्टेटांतले लोक आमच्या गोंयाक आकर्शीत जाताले. पूण आतां आमचें गोंय पळयत जाल्यार खंयचे दिशेन चल्ललें आसा. तेजी एक दिशा जी आसा ती वेगळीच दिशा कांय लोक लायतात गोंयांक येवन. चडशे आतां कम्युनल हेजेर वचपाचे दिशेन आसा. सो यू ब्लेम इट ऑन म्हाका दिसता की आमच्या पॉलिटिशियन्स अशें जशें एडवीन बाबान म्हटलें, आपली पोळी भाजपा खातीर ते कितेंय करपाक तयार आसा म्हणून. सो ताका खबर आसा एक गोंयकाराचे भितर एक युनिटी आसा सदांच आनी गोंय बांदून दवरपाक गोंयकारांक क्षमता आसा. आनी ती ब्रेक जातली जाल्यार कितें करपा पडलें तेंच्यांनी? कितें तरी एक विशयाचेर तांकां हें करचें पडलें. आनी जो म्हटल्यार आमचे भितर जर कम्युनल डिस्प्यूट घातले जाल्यारूच तांची पोळी भाजतली ही तांकां खबर आसा. सो म्हाका दिसता तेका लागून हे वेगळे वळण, वेगळे डायरेक्शन दिवपाक सोदता ते. Okay, now I want to ask something personal. 2016 you left Goa and I think you went to UK. Tell us exactly, like it's very difficult for anyone आणि तुझ्यासारख्या म्हणजे was active in politics here, म्हणजे you are breathing politics every day, to leave your own state and go there. How was your experience? In brief you tell us. माझे एक्सपिरियन्स म्हणल्यार आमकां सदांच गोंयचो मोग आनी गोंयच्या पॉलिटिक्साचो मोग. सो ओवरऑल लायक हांगा येयल्या उपरांत एक वेगळें चित्र आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. जायते बरेपण हांगा आसा, कित्याक आमच्या गोंयान सरकार जितलें काम करना तसो हांगा युकेचो सरकार तितलें काम करता. लायक रोड पळयले जाल्यार, इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयले जाल्यार हांगा एक वेगळेच वातावरण आसा. पूण एकूच आमी मिस करता गोंया भितर, तें म्हटल्यार आमी नेक्स्ट डोर नेबरांक हांगा वळखना. पूण आमच्या गोंया भितर आमी आख्ख्या टावनाक म्हणल्यार आमच्या आख्खो जो वाठार आसा हांगासून आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक वळखता. सो नांवान पाचारता, तुका वळख जाता, मेळटा, हाय हालो करता. जे बॉन्डिंग आसा ते आमी हांगा मिस करता आनी तेका लागून आमकां गोंय लायक जाता. Okay, Edwin Bob, tell me about you. केन्ना तुम्ही when you left Santa Cruz आणि सध्या which part of London are you? I'm in Hounslow, Rupesh. Okay. And I'm from Santa Cruz constituency, Mrs. Ha. A very close neighbor to Amit. Thodi Okay. position against her. And before I left Goa around 2017, and I was the North Goa General Secretary of Congress when I left. अच्छा, सो इट इज आम्ही Okay. एक डिस्क्लेमर घालूया. बाय कोइन्सिडेंटली बोथ आर काँग्रेसमॅन. लोक म्हणटले काँग्रेसमॅनाक हाडून बसयला म्हणून. Yeah.
No. I was before. My year left, then Congress. So it was disclaimer kind of Congress kind. I'm just तुगडं उलयता as a goinkar, as a Santa ओके. Cruz constituent. आणि हय ते भितर बरोबर काही आम्ही नाही. आम्ही काँग्रेस असले जाल्यापासून आमचो एक विचार असा की सगळ्यांनी एक प्लॅटफॉर्मार येऊन झगडोवपा जाय म्हणून गोंयकार म्हणून. Yes, जाल्यारूच आम्ही yes, बीजेपीच्या विरोधात correct. फायट जाल्यारूच ओके आम्ही ओके. बीजेपीच्या विरोधात फायट दिवपाक शकतली न्हू. सारकें. एडवीन बाब, सो यू वेंट टू लंडन देन एंड फ्रॉम सेंटा क्रूज. Yes, ओके, इन सारकें. 2017. 2017 येयला हांगा आणि ओके. त्यानंतर मग एव्हरी वर्साक 3 पाट गोंय आसतात आमी वर्साक 3 पाट गोंयांत हांगासर काय मार्च धांवले गोंया उगड असेल सांजांक येयलो सांजांक धांवले गोंया फेस्टिवल येयले धांवले गोंया सो दॅट वे हिंगा काय ना हिंगा दिस इज ऑल वॉट वी मीस तें ओवर हियर. काम केलेंच. So what do you Yes. miss, Edwin Bob? What do you miss about, when you're in London, what do you miss about Santa Cruz? Except politics. Goa. No, Santa Cruz is always missing. I miss Goa as a total. Santa Cruz येयली की घरा कोण बसना लंडन येयली भोंवता हेडोंक भोंवता सगळे गोंया भर. So it's a part of our life. Like गोंया येयले कितें फेस्ट धांवले. So every year 3 times I'm in Goa. वता holiday मारता आनी धांव मारता गोंया. So I'm missing Goa very much. Okay. Now, when we are discussing एक about सांगपाक this सोदता, entire like- politics, एक प्रश्न आसा विच आय वॉन्ट टू आस्क यू की सेंटा क्रूजच्या बाबतीनूच की तेणी हांगा जॉन रिजायन एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट, Yes. जॉन नाझारेथ, सेइंग दॅट ओके वी वॉन्ट अ Catholic candidate and Amit Palekar is a Hindu. So when we talk about secularism, what Yes. is your reaction looking from the Bhailan Poetas, and how do you see to that ki when you talk of secularism, on one side you are talking about secularism, on the other side maka amka Catholic kuch jay, how do you react to that? Rupesh, right from my childhood till now, म्हाका voting आदी सान Santa Cruz has been a Congress Catholic candidate. Catholic equal जनता बासी कानगी आमचे उगड आसा ना. सो एवरी has been a Catholic candidate. म्हाका एकूच क्वेश्चन करूंक जाय कॅथलीक येवन कितें बरें केलां कॅथलीक येवन कितें बरें केलां वाय शूड बी ट्रस्ट ओनली द कॅथलिक्स वाय नॉट द हिंदूज Okay. वाय हिंदू इज नॉट अ ह्युमन हिंदू कांट वर्क So in real sense it has to be secular. सेक्युलर कॅथलिकाकूच तिकेट दिवंक जाय आतां जॉन बाबा कित्याक रेजिग्नेशन दिलां जॉन नोज फॉर हिमसेल्फ आनी आतां दिसोंकूय ना म्हाका खूब टायम जालो काँग्रेस मिटींग पयलो प्ले कार्ड घेवन सगळे हांव सिग्नलाक उडोवपा आसतालो माय हावस इज जस्ट ऑपोजीट जॉन्स हावस सो इज नॉट देर बट आय हॅवंट सीन क्वायट अ लॉंग टायम बट आय थिंक सो जॉन इज पार्ट ऑफ काँग्रेस सो ही विल वर्क फॉर अ काँग्रेस कॅन्डिडेट कोणाक तिकेट मेळटा तेका. Okay, I want to now the reason why I'm holding this discussion is also because Revolutionary Goans Party ashilo there everyone had a hope, including we. We always thought that it is a party which is thinking about Goa, and suddenly this question goes to Lina Bai right now. Bai maka sang, when these two people started fighting merely on an ego issue, what was your reaction as a Goan who is abroad and who was noticing the political developments from there? एक्चुअली हांवें म्हज्या व्हिडिओनी उडयला हांव की आमकां एक होप आशिल्लो एक रिजनल पार्टी जी गोंया खातीर कितें तरी बरें करतले म्हणून गोंयच्या युवता खातीर वावुरतले असो जो विचार घेवन हे येयल्ले आनी बरें डेव्हलपमेंट तेंचें जाल्लें आनी तो एक MLA पासून जिखून येयल्लो विरेश बोरकर आनी आमकां दिसतालें हेच्या फुडें मनोजाकूय खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान तो जर अलायन्स बीन करून जॉयन जालो जाल्यार खंयच्यातल्यान तेका पासून चान्स आशिल्लो जिखपाचो आनी अशें आसतना सडनली हे जे तांचे भितर जे डिफरन्सीस डेव्हलप जाले हांव नकळो कशे डेव्हलप जाले आनी खंयच्यातल्यान हे विचार सगळे आयले तांचे भितर आनी कसो तांचो बिकॉज म्हाका तितले लागशिल्ले तांचे कडेन संपर्क ना पूण आमी जशे मिडियाचेर बीन पळयता एक म्हाका दिसता की ही दुखाची गजाल की एक रिजनल पार्टी जे बरो विचार घेवन फॉर्म जाल्ली आनी अचानक ती काबार जाता अशें दिसले पूण आज तुमचो एक ब्लॉक हांव पळयतालें एक न्यू होप असो रिजनल पार्टीक आर्जीक मेळ्ळो आसा विरेशान फुडाकार घेवन
ती पार्टी रिवायव करपाचो जो प्रयत्न ताणें केल्लो आसा. आय विश हिम ऑल द बेस्ट. कित्याक रिजनल पार्टीज आसपाक जाय. रिजनल पार्टीज बिकॉज इट्स आवर ओन गोवन पार्टी. आता मनोज आणि आय विरेश विश देम एकठांय ऑल द आशिल्लो बेस्ट. पळय, मनोज आणि विरेश एकठांय हय. आशिल्लो तेन्ना जो सपोर्ट मेळटालो, लिनाबाय आय एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, की तोच सपोर्ट आता हय. विरेश एकटो गेल्यारूय मेळटलो? ना आता ते विरेश कशे पद्दतीन ताजें ऑर्गनायझेशन बांदून हाडटा आनी कशे जे फुटून गेल्ले तांकां आसा तो कसो एकठांय करता ताचेर आसा. कित्याक एक पार्टी जर एक घोडामोडी अश्यो जाल्यो आनी ताका बांदून एक कितें तरी दरार पडली तेंचे भितर जाल्यार ती दरार भरून काडपाक भरपूर टायम लागता. आमकां म्हणटा न्हू एक म्हण आसा, तोडणे सोपे आनी जोडणे अवघड म्हणून. हा. सो तोडपाक व्हेरी इझी पूण जोडपाक खूब टायम लागता. सो आतां म्हाका दिसता तांकां जर हो पक्ष रिबिल्ड करपाक जाय जाल्यार तांकां आतां थोडोसो आनीक टायम लागतलो. ह्या इलेक्शनाक तरी म्हाका दिसना कितें होप But आसा म्हणून will ताका. diaspora विजय be with RGP the same way they were earlier when Manoj and Viresh were together? तांचे हांगा गोवन डायस्परा कडेन कसो लिंक आशिल्लो ताचेर आसा ते आतां. तांचेर कितको विस्वास आसा. म्हाका दिसता विरेशा बरोबर आसा लोक. कित्याक विरेश फाटल्या दिसांनी येवन गेल्लो आसा हांगा. सो मे बी तांचे इंटरनली जे ताजे सपोर्टर आसा इन UK तेंच्यांनी ताज्या गायडलायन्सान बीन म्हाका दिसता तो वर्क करपाक जाय तेणी. कित्याक ताका भरपूर आजीक भरपूर सपोर्ट गोवन डायस्परान हांगासान UKच्यान भरपूर तांकां इन्फ्लुएन्स केल्ले आसा आनी भरपूर तांकां सपोर्ट केल्लो आसा ही पार्टी बांदून हाडपाक. म्हाका दिसता ओवरऑल गोंयकारांचे हितूनूच सपोर्टानूच ही पार्टी स्ट्रॉंग जाल्ली. पूण तांचेच भितर कितें तरी डिफरन्सीस जाले आनी ती पार्टी हें जाता आसतना सध्या स्पीड त्यांची झगडी जाता झाली. आसतना आमी एडमंड पळयता. बाब, हय आनी yes, okay, Edmund Bob, your reaction about the same question goes to you, की RGP जेन्ना फॉर्म जाल्ली आणि जेन्ना सपोर्ट येतालो गोवन डायस्पोरा स्टूड बाय इट. हांवें पळयलां मेनी अ टायम्स Yes. आमी कितें RGPक म्हटलें जाल्यार आमकांय बी थंयच्यान कॉमेंट येताले गोदी मिडिया विदिया म्हणून. Yeah. सो नाव वॉट इज युअर रिएक्शन? वन इज दॅट इफ विरेश टेक्स ओवर then will Goan diaspora support him the way they had supported in the past? RG आमची गोंयकारांची रिजनल पार्टी दे हॅव इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट. म्हणजे फ्रॉम द डे वन, नॉट नाव, फ्रॉम डे वन दे हॅव टेकन वो गोवा फॉरवर्ड बाय पर्सेंटेज ऑफ वोट्स. तेंची प्रेझेन्स अख्ख्या गोंयांक तेंची पर्सेंटेज हे आसले, प्रेझेन्स आसले. But suddenly, I don't know for what reason, Goenkar and you from UK, they supported them all out support केले. आणि म्हाका दिसता, I don't know, it's my personal opinion, जेन्ना 2012 election 2022 election जाले तेन्ना एक कॅन्डिडेट येयलो and they lost many other constituencies and जेन्ना तेणी ती काँग्रेसाची म्हणा, नॉट अ काँग्रेस सपोर्ट समथिंग लायक दॅट, काँग्रेसाची जी वोट बँक देंवयली तेणी and resulting in opposition MLA winning it, or the other Congress opposition winning it. थिंगासर म्हाका गोंयकार थोडे मूव जाले claiming that RG was the cause of Congress downfall. Well, it was, in fact. They couldn't win elections, but they dropped down the Congress percentage to quite a long way. Congress थोडी पुणे हाल लागले असेल त्यांनी. But nowadays, आता लागी पावता त्यांना, I don't know what fights are going on between. आता विश्वेशी गेलो, आयज सकाळी अनिश गेलो. सो आता उरला म्हणटा तो त्या ब्लॉकालो अनिश अजय खोलकर एकलोच उरला. आय डोंट नो वॉट्स हिज डिसिजन ऑन इट. बट विरेश इफ यू रियली इंटेंडिंग ते आपूण आरजी बांदतलो म्हणून, दॅट स्टील तो अजुनूय एका डिस्क्वॉलिफाय करता, डिसिप्लिनरी कमिटी काडटा आतां, देन द एक्शन इज गोइंग टू बी, सो इज गोइंग डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ आरजी रिफॉर्मेशन फॉर कपल ऑफ फ्यू मंथ्स अहेड. आणि तो 2-3 महिन्यांनी 4 महिने इलेक्शन झालं, विल विरेश बी एबल टू टेक इट अप? म्हाका फायंड इट व्हेरी डिफिकल्ट की आनी 2 महिने हेंची केसां सेटल करपाक तो आनी 2 महिने लागले. अजय म्हणटा मनोज विल कम बॅक आफ्टर चतुर्थी. सो आनी 1 महिनो गेलो, ऑगस्ट गेलो, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, दॅट द टायम अनाउन्स विल बी इलेक्शन विल बी अनाउन्स बाय नोव्हेंबर. एट ऑल लेट जे फेब्रुवारी गेली जाल्यार. बट स्टील विल विरेश बी एबल टू मेक अप? ओ इट्स जस्ट गेम्स.
एका अडोवपाक तेका अडोवपाक टेकिंग कंट्रोल. I don't know anything, but I'm really sad. RG, I was not a supporter. माझे फ्रेंड आणि भरपूर तेका फायनान्स केला. I never sent a rupee to them. But now तेच फ्रेंड जे पैसे धाडले तेच गाय मारतात तांकां because the way the mess त्यांनी क्रिएट करून दवरला पळय तेंकाच. But I think so RG should have been there. आणि RG आसलो जाल्यार would have been in alliance. RG would have been a force. They would So have gone आता up by 2-3 जो seats. अटेम्प्ट चालला पळय विरेशाचो, what you said is correct. आता if he is still busy in trying to settle scores with the rival gang within Other the opposition, party, he is losing the time. टाइम आणि हे सेटल जाता म्हणजे वो तेंका भायर काडटलो तेंचेर हे घेतलो इलेक्शन थिंगा कमिटी बसयतलो सो इन द 1 month विल गो ऑगस्ट विल जस्ट गो ऑगस्ट चतुर्थी येतली मध्ये माय म्हणटा कोते चालू जातले सो when Viresh going to build up the party it's very difficult त्यामुळे इलेक्शन जावन वतले. as well as Viresh त्यामुळे इलेक्शन सोंपतले. इलेक्शनाच करतले आता मागीर फक्त विरेश एकटाच बसतलो. Okay, Lina bhai, I want your reaction about an opinion about another political party, which is regional political party, is Goa Forward Party. We have seen Vijay Sardesai is vocal on the floor of the assembly. Vijay Sardesai is right now is in alliance with Congress, but he has not alliance talks are still on with Congress. 27 की जातले ते खबर ना. What is your reaction about Goa Forward Party? या जशे हांवें म्हाजी भासाभास विजया कडेन जाली तेन्ना तो हांगा येयल्लो तेन्ना सो विजय इज ऑल रेडी टू अलायन्स विथ काँग्रेस. ओके आनी तो ऑलरेडी तो म्हणटा की आपूण आपली पार्टी इवन मर्जर करपाक रेडी आसा अशें म्हणून ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो जेन्ना तो हांगा आशिल्लो तेन्ना. सो म्हाका दिसता ताणी बसून विचार उलोवपाक जाय आनी उलोवन एक कन्क्लुजनाचेर येवपाक जाय. बाबा कितें करतले ते बेगीच्या बेगीन येवपाक जाय कित्याक लेट करून फायदो ना. आमचे सदांच कितें जाता आमचे अलायन्स करता 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 म्हणटा आनी मागीर आमचे कॅन्डिडेट काँग्रेस पक्षाचे एक हें आसा ते पद्दत की लास्ट मिनिट कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता आनी मागीर तांकां टायम पासून मेळना काम करपाक. तशें जावपाक जायना. सो हे फावटी जे कितें आसा अलायन्स जाता जाल्यार बेगीच्या बेगीन तांच्यांनी एक डिसिजनाचेर पावपाक जाय आनी एक आमकां दिसता की एक युनायटेडली जर ते झगडले जाल्यारूच एक बरी फायट दिवपाक शकतले. काँग्रेसीक हे फावटी भरपूर होप आसा कित्याक लोकांनी ते फक्त डिफेक्शन करता म्हणून एक तांचे तेका लागून एक तांचे विरोधान एक फोर्स तयार केल्लो. पूण आता त्याच फोर्स जर अशे झगडोन मरता जाल्यार दुसरो पर्याय आनी काँग्रेसीच्या विरेत आनी दुसरो पर्याय ना दिसता म्हाका. आणि Okay, your reaction, काँग्रेस विल Edwin बिकम Bab. Okay. No, you are saying something, Lina bhai. Lina bhai, let Lina bhai finish. You are saying something. Sorry. ना दॅट इज वॉट आय मीन टू से. एक काँग्रेस म्हटल्यार एक बरो पर्याय आसा लोकांकडे आसा की तेणी जर अलायन्स जावन ते मुखार गेले जाल्यार एक सरकार अलायन्स सरकार घडपाक सेक्युलर सरकार जो हांवें म्हटला तो घडपाक शकता. कित्याक गोंयकारांनी एक हांव म्हणपाक सोदता की गोंयकारांनी बीजेपी केन्नाच मॅन्डेट दिवना. तेणी गव्हर्नमेंट घडलो जाल्यार पासून आमचे जे जिकिल्ले आसा काँग्रेसीचे जिकिल्ले आसा त्या लोकांक चोरून व्हरून फाटल्या दारांतल्यान सरकार केल्लो आसा. तितून भितर आमचे मातशे काँग्रेसीचे चुकता. डिसिजन घेवपाक मातशे ते लेट सदांच ते जावंक जायना. डिसिजन घे म्हणटात. आणि कसले म्हणजे एक तिकेट दिवपा खातीर एक डिसिजन दिवन बेगीन येवपाक जाय. तेणे अलायन्स करता जाल्यार बेगीन भायर सरपाक जाय फुडें सरपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार सरकार जिखून आयल्या उपरांत ते कोण MLA कोण CM जातलो त्या चेराचेर झगडोवपाक उरता आनी हे सायडीन मागीर दुसरी पार्टी येवन तांकां फोडून व्हरता आनी केन्ना सरकार घडोवन हाडटा ते कांय समजना आमकां कशें चल्लां म्हणून ते. Okay, So, Edmund Bab. सरकार Okay, Edmund Bab, because we'll have to wind up with the last question. But Edmund Bab, tell me about Goa Forward Party. Your reaction? Can it be a substitute for RGP right now? No, I don't think so. Think RGP चे बेनिफिट जर मेळत जाल्यार दोगांय काँग्रेसाकूय मेळटले एंड एज वेल एज गोवा फॉरवर्डाकूय मेळटले. पण माझी एकूच आसा रुपेश, गोवा फॉरवर्ड
इज जस्ट एक्सपांडिंग इट्स बेस. तो म्हणटा आपणाक गो तेंचे कमिटीन जे म्हणटा वी वॉन्ट विजय टू सी विजय एज अ नेक्स्ट सीएम. काँग्रेस को कितली सिटां येतली? 10 दीत मॅक्झिमम, 12 दीत, 15 दीत. आय एम जस्ट सेइंग माय व्यू, इज नथिंग टू डू विथ वॉट काँग्रेस एंड ही डिसाइड. काँग्रेसान तुका कितली सिटां येतली? विथ 4-5 सीट, आफ्टर विनिंग 4-5 सीट्स, विजय कांट बी सीएम. काँग्रेस सोडटले तुका? सोडचे ना ते. सो बेटर विजय मर्जीज विथ काँग्रेस. देन यू कॅन. आणि विजयाक तर फाल्यां काँग्रेसीन जॉइन जावं, हिंगा गिरीश कोण लागलो ना. ही हॅज इनफ कनेक्शन्स इन काँग्रेस. तो दिल्ली वचपाक जॉइन जातलो, येतलो. That's fine. And that's the best solution. Because Goa forward base, आता सांगेन दो तू, सांगे मेशू हा गोवा फॉरवर्डाचो. आता काँग्रेसीन काल गांवकाराक घातलो सत्यवान. सांग्यार. हय, सत्यवान गांवकार तेका Yeah. एडमिट केलो. हा. आता काँग्रेसची दोग जाण, फल देसाय, सुभाष शाह तिसरो, आणि तिने तो नाईक, तोय म्हणटा आपण बसतलो, तो तुमचो रिपोर्टर, आय मायट अमित कॉन्टेस्ट नाईक. म्हणटा तो अमित नाईक. सो तोय म्हणटा आपण बसतलो. सो वेर डज वी गो, वेर डू वी गो? आता कोण, आता ते काणकोणे तेन जाला, सांग्यार ते कुर्चोरे तेन जाला, अमित पाटकर इज दे, पिंटू इज दे, आता गोवा फॉरवर्ड आनी एकलो जॉइन जाला, कुर्चेरेन न्हू ते. तो कुर्चेरा जॉईन झाला. So Alright. keep so that to conversate, what's it? So finally, best solution is Vijay should merge with Congress and then take it from there. Alliance, Kumar Jha is been in Congress seat, Vijay with Congress seat. Congress has won there. ZB clearly दाखवले, तिसरो दिलो. हम्म. So it's better they take a decision on it. तुम्ही आपण करता ते इट वोंट. आणि विजय तर सीएम जावपाक हा इच्छुक हा जाल्यार ही शूड मर्ज हिज पार्टी विथ काँग्रेस. विथ गोवा फॉरवर्ड हिल नेवर बी ए काँग्रेस, आणि हे काँग्रेस ताका सोड दिवचेय ना. दॅट्स अनदर पार्ट ऑफ इट. Okay, last question. Sorry. I'm just asking you, Goa forward as a party do you think, I don't know, you know better than me, think the vote base is just Congress vote base moving from here to there. काँग्रेस As Exactly. a individual, आता फाल्यां तर हांव काँग्रेसी बोलो, हांव काणकोण तर गेलो, म्हाका कोणा मिरशेन काणकोण तर हांव काँग्रेसीक बोल्लो. काँग्रेसाचे 1000-2000 वोट आसतले ते काँग्रेसाक मारतले, ते म्हाका मारतले, कोणी जावं काँग्रेसाक बसले मारतले. गोवा फॉरवर्डाचे हुंयचे वोटर हुंय हा काय ना, इज ऑल काँग्रेस वोटर्स. सो यू शुड अंडरस्टँड दॅट. Regional party. आपण या काँग्रेस इज काँग्रेस हॅज बेस्ड एंटायर गोवा. हुंयसर असो विश्वजीच्या फुड्यान पासून पळोवन जाल्यार 2-3 हजार काँग्रेस वोट आसतले. आसा So ते. that thing is, yeah. So where's go forward base? With na Saligaon bolo, Saligaon was his own vote base. Tom to gele pada ho. Surely bolo to Palikara the vote base allo. Goa forward doesn't have voters anyway. These all candidates. So you advise to Vijay Sardesai is to merge his party into Congress. merge his party. No, if he Yeah. wants to become a CM, or if he intends to have CM, then he should that merge. attitude, Okay, should okay. work, Okay, last join last Congress. question, which is very dear to heart of everyone who believes in diaspora. Dual citizenship जे demand असा पळय न्ही. I want in brief from Lina Bhai first and then Edmund Bab, then we will close this debate. But dual citizenship जे demand असा पळय, you think is it going to happen in future? या आता आमचो जर सरकार सेंट्रलाकूय आयलो आणि काँग्रेसचो सरकार जर गोंय आयलो जाल्यार ते पॉसिबल जावपाक शकता. जशें अमित पालेकर जेन्ना आयलो ताणें सारकें सुट्टावे करून आमकां सांगिल्लें की कित्याक आमकां ड्युअल सिटीजनशीप मेळपाक शकता म्हणून. कित्याक आमचें लिबरेशन जें जालां 61 जालां आनी ते व्हेरी आफ्टर लॉट्स ऑफ इयर्स आफ्टर गोवा इंडियाचें हें जाल्या परत इंडिपेंडन्साच्या उपरांत. सो तेका लागून तो म्हणटा कितें, इवन आफ्टर इंडिपेंडन्स गोवा लिबरेट जावूं नाशिल्लो. सो लिबरेशन जालां 61 आनी चडशे जे आमचे हे आसा ते सगळे पोर्चुगल लॉज आसात. आणि पोर्चुगेजान आमकां एक संदी दिल्ली आसा, तेका लागून आज आमी एन्जॉय करता पोर्चुगेज पासपोर्ट आमचे जे गोंयकार जे आसात. तो ऑन दॅट बेजीस तो म्हणटा की पॉसिबिलिटीज आर देर की आमकां ड्युअल सिटीजनशीप आमी आमचे स्टेटाकूच
मागपाक शकता म्हणून ते सगळे So do you हेजे वयल्यान. have faith? My question is very simple. Do you have faith that those who are going to form the government, okay, in the state, will pursue the center, because finally center has to decide about it. No, ते Will आता pursue the सध्या center तर to have dual center- citizenship. तेच करचे पडटले तेंच्यांनी. सो इट इज नॉट विथ गोवा गव्हर्नमेंट कॅनॉट डू एनिथिंग अबाउट डुअल सिटीजनशीप. इट शुड कम फ्रॉम द सेंट्रल. सेंट्रलांतल्यानूच तो डिसिजन येवचो पडटलो. सो आमकां जाय की पयलीं आमच्या गोंया भितर आमचो सरकार स्ट्रॉंग जावपा जाय. आमचो जर आमचे जे डुअल सिटीजनशिपाचे जे प्रश्न आसा ते थंय मांडटले जाल्यार पयलीं हांगासून एक स्ट्रॉंग गव्हर्नमेंट जावपा जाय आनी ताच्या उपरांत आमी वावर करपाक जाय की आमकां एक होप आसा की 29 काँग्रेसीचो सरकार जावपाक शकता म्हणून सेंट्रलांतल्यान. जशे घडामोडी नॅशनल लेवलाचेर पासून आज घडटा ते बेज ते सगळे कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार आमकां दिसता की एक न्यू होप्स आसा काँग्रेस पार्टीक एक सरकार घडपाक थंय. आनी तशें कितें जालें जाल्यार हांगाय जर आतां तेंचे कशे डबल इंजिन थंय चल्ला तशें आमचे डबल इंजिन जातले Double मागीर engine जातले. गोंयाचे Okay. आनी And- थंय. सो डबल इंजिन जालें जाल्यार मागीर इट इज पॉसिबल. Okay, Edibab, तुम्ही Not सांगा, impossible म्हणटा you have a faith that there No, will be. Rupesh, मुरवी म्हाका अशें दिसता की डबल ड्युअल सिटीजनशीप इज जस्ट कितें म्हणटा ते लॉलीपॉप दिला रे तोंडान. इट्स हा. नॉट गोइंग टू हॅपन. इट्स नॉट गोइंग टू हॅपन अँड इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. फाल्यां जर ड्युअल सिटीजनशीप दिले आनी आमकां जर वोटींग दिना, फायन. Then see, we are just Goa, a small tiny place, a small district of Maharashtra. पळय आमी धाकटुले आमी जाग्यार आहा. 30-40 लोक 50,000 70,000 लोक युकेन आसा who wants a dual citizenship. आम्ही ताणी क्लिअरली ते आमकां एक्सप्लेन केला. इट्स नॉट पॉसिबल. आनी जाले दिले म्हणून जाल्यार देर आख्खी इंडिया इमेजिन when it's happened, it's not going to happen only for Goa. It's going to happen for entire India. It's going to be entire India for that. But So this is just a lollipop according to you, election टायमाचेर. लॉलीपॉप दिला आनी येयला तो आनी अमित वेल विजय वेल नोज ते जावपाचे ना. वी जस्ट सेड इट. आपूण करतलो. तूं ते फुडलो आसा तो 3 जाण येयले 4 जाण येयले. वॉट यू गोइंग टू डू? आतां तुमी इन द ऑपोजिशन तुवें प्रपोजल घालून धाडूंक जालें सेंटराक. ती लेट देम एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्टेड. एटलीस्ट प्रपोजल पण घालूंक जालें न्हू. एटलीस्ट बिकॉज पोको बसून पळय तेणी आतां जे इंटेन्शन घालें इंटेन्शन दाखयलें दे मायट हॅव रिजेक्टेड इट. तुवें इंटेन्शन घालूंक जालें लेट्स ट्राय फॉर ड्युअल सिटीजनशीप फॉर. आनी तुका दिसता बीजेपी विल वॉन्ट दिस Portuguese citizens to come back to Goa and vote. And तेंची मागीर ते जाणलो मागीर if they all have them get the voting rights in Goa, ते उरतले आनी भायल्यार कोणी उरतले. वोटिंग रायट्स Voting Okay. right, then dealing dual citizenship and voting right dina, then what's the point of it? We all have OCR, equal rights. we वोटिंग have रायट in दिवपा Goa, ना म्हणटा except- ते. Why voting right dina? What the point? आता you have in OCI dual हा citizenship? आमकां इज इक्वल टू रायट. Yeah, okay. Thank you very much. We are just I don't exceeding know. the time. Vijay So might be a better politician than he can understand better politics than us. But Mao no how well he can do it. But Maga is na. It's just a lollipop dilan gela to. okay, thank you very much, Lina bhai. तुम्ही जॉईन झाले म्हणून ॲडवण बाब तुमकाय बी thank you very much for joining Thank you, us. Rupesh. I am excited that I am talking to you, from another continent, and I think you will also feel the air of Goa from here. Of course. Love from Goa. Yeah. Yeah. देव बरें करून रुपेश आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुजे बरोबर येवन हांगा आमचे विचार मांडपाक. आनी तशेंच म्हाका एकूच एक स्टेटमेंट करपाक जाय तुमकां रिपोर्टर्सांक. म्हाका कॉंग्रॅच्युलेट करपाक जाय आनी शाबासकी दिवपाक जाय तुमकां. तुमी एक बरी कामगिरी करतात. ॲज अ 4th पिलर आमची गोंयची जी मिडिया आसा वा आमचे जे गोंयचे न्यूज रिपोर्टिंग आसा ते सारखे आपल्याचे काम करता. ऑपोजिशन आसूं ह्या रुलिंगाचे आसूं जे प्रश्न विचारपाचे आसात ते तुमी मांडटा आनी तेका लागून तुमकां शाबासकी. अशेंच काम करा आनी गोंय राखपाक गोंयचें वावरा. नांव वयर काडा. आमकांय दिसता की गोंयचें नांव वयर काड. देव बरें करूं. देव बरें लीना बाई करूं. नॅशनल तुका. हांवें आणि स्टेटमेंट रुपेश, केलो की रुपेश. नॅशनल हा रुपेश, Ah. तुवें मातशें एक लंडनची ट्रीप मारलेली बरी. हय हय यो तूं. इलेक्शन जावन दी पयली. स्टे बीन सगळे आम्ही अरेंज करता तुझ्या हांगा यो. एक दीस मारून
Thank you for the invitation for both of you. Thank you. Yes. So you're watching Hub Gazali on your favorite channel Goa News Hub. जशें आमी उलयता प्रत्येक दिसा हो आमी विशय हाडटा की जे गोंयकार आसा, जे गोंयकार लंडनान रावता किंवा खंयी रावता आउटसायड दी कंट्री, इवन आउटसायड द स्टेट ऑल्सो, ते मनाचेर किंवा काळजाचेर फातर दवरून थंय आसा. जर तांकां हांगा इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्यो, हांगा येवपाक जर चान्स मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता नेक्स्ट फ्लायट धरून ते गोंयांत येतले आनी हांगाच रावतले, परत आनी खंयच वचपाचे ते फाटीं फुडें सुद्दां चिंतचे ना. So this was a perspective of Goans in London. You're watching Hub Gazali on your favorite channel Goa News Hub. Keep watching us.